नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयांतल्या गणपती मंडळांत बॉम्ब स्फोट करप साप्प सोंपें। प्रुडंटाचें ऑपरेशन टेररान सिद्ध। मनीस गेलो, गर्देन बॅग दवरलें, पुलिसां मुखार परत आयलो। सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचो कांयच फायदो ना। निलंबित केल्ल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दबावा सकयल येऊनच भावेची आत्महत्या। मीन खात्यातल्या गोपांचो दावो भाजपाय म्हणटा भावेच्या आत्महत्येक सतावणूक जबाबदार। मीन निर्गतीचेर केंद्र सरकारान घाल्ली बंदी गोंयाक लागना। स्वताच्या स्टील कंपन्यांखातीर म्हूण जाणी लीज घेतल्या तांचेरच बंदी। मीन उद्योगवाल्यांचो खुलासो। हडफड्यात 60 वर्साच्या नागरिकाचो खून, चोरयेच्या उद्देशान खून जाला असो दुबाव। चाकू मारून सोपयलो पॅट्रिक डिसोजाक। आणि फेडरेशन कप सर्तीचेर जाल्ल्या टिकेचेर AIFF सरचिटणीसाचो आक्षेप। सर्तीचे वायट आयोजन जाल्ल्यान क्लब आयल्यात एकठांय। फुडल्या राउंडाचेर बहिष्काराची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। गोंयांतल्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांनी गर्दी आसतना बॉम्ब स्फोट घडोवन हाडप कितलें सोंपें तें प्रुडंटाच्या ऑपरेशन टेररांत उक्ताडार आयला। पणजेच्या 2 गणेशोत्सव मंडळांनी एक मनीस सहज गेलो आनी संशयास्पद बॅग दवरली। सगळें जालें सीसीटीव्ही कॅमेरे आनी पुलिसां मुखार। मात कोणें कांय पळयलें ना, कोणें कांय विचारलें ना। गर्देच्या जाग्यार बॉम्ब प्लांट करप कितलें सोंपें ताचेर पळयात देवेंद्र गांवकार आनी दिनेश करपेचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। सीसीटीव्ही कॅमेरा लायल्यात, पुलीस दवरल्यात, पळयल्यार दिसता सुरक्षेचे सगळे उपाय केल्यात। मात इतल्यान एक मनीस सार्वजनीक गणपती मंडळाचे माटवा वटेन चलत येता। शेनवार, चवथीचो मूड आनी विकेंड। तो मनीस पणजेच्या गणेशोत्सव मंडळा म्हऱ्यान पावता। आशी कुशीक पळयता, ताचे कडेन एक बॅग आसा। ते घेवन तो कुशळटायेन मेटल डिटेक्टर चुकयता। कोण पुलीस ताका चॅकय करना। तो माटवान भितर पावता। दारांत आशिल्लो पुलीस सायडीन गजाली मारत आसा। माटवान चड पुलीस आसात, पूण आपल्याच जगांत। तो आपले बॅग सरळ गणपतीच्या मुर्ती फुडें दवरता। एक भुरगो लॉटरी विकत भोंवत आसा। ताचे कडेन तो मातसो वेळ उलयता। लॉटरीची एक तिकेटय विकत घेता आनी ल्हवूच कुशीक सरता। ते बॅग त्या भुरग्या म्हऱ्यान आसा, पूण कोण लक्ष दिना। कॅमेरे चालू आसतात, पुलीस आसतात, मात बॅग तशेंच पडिल्लें उरता। 11:40 म्हणल्यार तो मनीस माटवांतल्यान भायर सरता। 10 मिनटां भितर तो आपलें काम सादयता। 10 मिनटां आकांताची, 10 मिनटां सुरक्षा यंत्रणांचे जीव घेवपी घाळपणाची। दुसरो जागो, कदंब बस स्टँडावेले गणेशोत्सव मंडळ। गर्देची जागा। दनपारची 12:30 जाल्यात। थंय कितलेशेच ट्युरिस्ट आसात, देशी आनी विदेशी। सगळे आरती मंडपान गुंग, पूण हांगा मेटल डिटेक्टरच ना। पुलीस आसात, पूण आपलेच विश्वान। कांय जाण झेमतात, कांय जाण गळसणल्यात। थोडे बसल्यात, थोडे मोबायलाचेर। तो भितर सरता। कोण ताका वा ताचे बॅगाक पळयना। खुर्चेर सुशागाद बशिल्ले एका पुलिसाच्या मुखार व्हरूनच तो ते बॅग दवरता। ते बायल पुलिशेक पडिल्लेच ना। तिच्यो मोबायलाचेर आपली कामां चालू आसात। आरती चल्ल्यात। तो बॅग दवरता, मातसो भोंवता आनी बॅग विसरिल्ले भशेन करून थंयच्यान कूस मारता। बॅग मंडपांतच आसता, कोणाक कांयच पडिल्लें नासता। तो 12:40 म्हणल्यार थंयच्यान भायर सरता। परत 10 मिनटां भितर तो आपलें काम सादून घेता। त्या मनशाक प्रुडंटानच धाडिल्लो। सगळ्यांची घाळपणां ताणें उक्ताडार हाडली। आकांतवादा विशीं आमी इतलो बोवाळ घालतात,
मात पुलीस आणि लोक कोणच कशे शिटूक आसनात ताचो हो पुरावो. ताचे काम करतना ताका त्रासूय काडचे पडले नात आणि व्हडली मेहनतय करची पडली ना. खरेच खर आकांतवादा आड झगडपाक आमी तयार आसात वय. गोयच्या सीएमान चवथीच्या आदल्या दिसा होम डिपार्टमेंटाची मिटींग घेवन अशें डिस्कशन केल्लें की गोयच्या लोकांक चवथीक बी सामकी बरी सेक्युरिटी दिवपाक जाय. पूण आमी पणजीचे कांय सार्वजनीक गणपती पळोवन आयले, थंयची सेक्युरिटी पळयली, ती पळोवन अशें दिसून आयलें की आमकां सेक्युरिटी दिल्या पूण ती सामकी टायट सेक्युरिटी ना. सो इन फ्युचर गोंयांत केन्नाय टेररिस्ट येवन बॉम्ब फोडपाक शकता. पणजेच्या दिनेश करपे बरोबर देवेंद्र गांवकार, फर्स्ट प्रुडंट मिडिया. आत्महत्या केल्लो मीन खात्यांतलो अधिकारी दत्तात्रय भावेचेर निलंबीत जाल्ले वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडच्यान दबाव येतालो अशी माहिती मीन खात्यांतल्या खासा गोपांतल्यान मेळ्ळ्या. ताणें तोंड उगडचें न्हय म्हूण ताची सतावणूक चलिल्ली अशें ते सांगतात. मानसीक छळाक लागूनच ताणें जीव दिलो असो आरोप शेनवारा भाजपाने केलो. शहा आयोगाच्या अहवाला उपरांत असिस्टंट जिओलॉजिस्ट दत्तात्रय भावे आणि हेर 5 जाणांक 7 सप्टेंबराक निलंबीत केल्ले. शेनवारा ताणें आपल्या घरा आत्महत्या केली. ताणें आत्महत्या करपा फाटलें कारण सोदून काडपाचो यत्न प्रुडंटान केलो. शहा आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खण खात्यान दिल्ल्या बोगस रॉयल्टी चलनाची चौकशी केल्या आणि रॉयल्टी चलनाची फायल अहवालाक जोडल्या. ह्या पंगडान भावे सयत 2 पालवी संचालकांची जबानी घेतिल्ली. सुत्रां म्हणटात फाटल्या 25 वर्सां सावन भावे खण खात्यान निश्ठायेन काम करतालो. बोगस चलना दिवपाक ताचेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दबाव हाडिल्लो. खण संचालक अरविंद लोलयेकाराच्या निलंबना उपरांत भावेचेर बरोच प्रेशर आशिल्लो. ताका काळजाचे दुयेंस आशिल्ले आनी ताची हार्ट सर्जरी जाल्ली. कांय निलंबीत वरिष्ठ अधिकारी ताची सतावणूक करताले अशें सुत्रां सांगतात. भावे विशीं अदीक जाणून घेवपाक प्रुडंटान कांय खण धनिया वांगडा संपर्क साधलो, पूण आपलें नांव गुपीत दवरपाच्या अटीचेर तांणी भावे विशीं म्हायती दिली. तो कामाकडेन निश्ठावंत आसलो. तो आपलें काम वेळार करतालो आनी सगळ्यांक सहकार्य दितालो. काम पुराय केले उपरांत ताणें कोणाकडल्यानच लाच घेवंक ना अशें ते म्हणटात. भावेच्या आत्महत्येन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव भाजपान उक्तायला. गुन्यांवकारा आड खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. सो इट मे बी that this Mr. Bhave was tortured by the big fish, mentally tortured, who are involved in this Shah Commission. So that requires investigation, and the Chief Minister is urged and requested to expedite this investigation and to take the Shah Commission to its logical conclusion. We also demand that the Congress party should apologize to this unfortunate family. They should tender a public apology, because all this would not have happened if not for their misdoing. रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंट मीडिया खातीर. केंद्रीय खण मंत्रालयान खनिज निर्यातीचेर बंदी हाडल्या, पूण ह्या बंदीचो गोंयच्या खण उद्देगांचेर परिणाम जावचो ना. गोंयची लिजां मिनरल कॅन्सलेशन रूल 1960च्या 27(3) नेमा भायर आसात. ह्या कलमा प्रमाण ज्या कंपन्यांनी मिनरल उद्योगा खातीर मायनिंग लीज घेतला जाल्यार तांकांय खनिज हेर देशांनी निर्यात करपाची बंदी आसा. पूण गोंयच्या बाबतींत तशें ना असो खुलासो मीन उद्देजकांनी केला. तें जर स्टडी करीत जाल्यार गोंयाक आमकां कसलोच भंय ना, कारण की तो सर्क्युलर तांच्यांनी काडला अंडर रूल 27(3) ऑफ MCR 1960. तातूंत कितें म्हणलेलें आहा की जे पळय मायनी लोकांनी मिनरल इंडस्ट्री खातीर तांकां अलॉटमेंट करून घेतला, तांचे जे पळय प्रॉडक्ट आसा ते तांच्यांनीच कंज्यूम करचे आनी कोणाकूय विकप न्हय आनी एक्सपोर्टूय करप न्हय. हो स्टेप इज कनेक्टेड टू मिनरल इंडस्ट्रीज एंड एलोकेशन ऑफ लीज टू देम. आनी ताणें जे पळय सेक्शनां लायले पळय दॅट पर्टेन्स टू दीस एप्लिकेशन. गोंया जितके मायनी आसा पळय ते हातून येयना आनी आमचे जे पळय आशिल्ले ते पयलीं कन्सेशन आशिल्ले ते कन्वर्ट करून लिजी केल्या 87 एक्टान. पूण तातूंत हाजेर कांयच इम्पॅक्ट जावचो ना आनी एक्सपोर्ट जो पळय जावचो आसा लिगली तो जातलो. हाजेर कांयच अवलंबन ना ताजें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.